हाय गायज, हांव ज्युएन्सी सिमोयस आनी हांव रेंजा फेर्नांडीस. आमी आतां रविंद्र भवन ह्या हॉलाच्या भायल्यान आसा. सो आतां लास्ट किस हो तियात्र आतां काबार जावपाचो आयला. सो आमी लोक येतली तेन्ना आमी तांकां विचारतली हो तियात्र तांकां कसो लागला तो. सो कम विथ अस. हाय, सो तूं आज लास्ट दीस चोवपा येयला मारगांव हॉलान. हावसफूल जालो तो आयज. सो तुका तो तियात्र केसो लागला? तियात्र एकदम बरा. ओपनिंग वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग्स आय हॅव सीन द फिल्म currently. आणि सध्या कॉमेडी वायज, सिंगिंग वायज एब्सोल्युटली स्टनिंग. ओवरऑल तियात्र बेस्ट आसा. हाऊ डिड यू लायक द स्टोरी? Story something unique, a bit different. रोल्ड तो रोडला. Yeah, Last scene the रोडला. end part was a masterpiece. Yeah. In short, overall, stunning theatre. Best show of the season, I think. तियात्र एकदम बरो जाला आनी लास्ट पार्टा तो व्हेरी इमोशनल. Yeah, very व्हेरी कित्याक आमगे फ्रेंड बी जायते आसा थिंगा. तुमगे कजन्स आहाय UK. आतां म्हाका कळ्ळां तें की ते लास्ट पार्ट काम करपाक आनी US इट्स व्हेरी रिस्की ओवर देर वर्कींग. हेड्स ऑफ फॉर देम हाव दे आर वर्कींग. व्हेरी गुजबम्स आर कमिंग. इट्स व्हेरी नायस. Story I like. Story was very good. Very good. तुम केस लागला लास्ट किस? एकदम बोला केस आली स्टोरी. रोडाय तुम्ही लास्ट सीन रोडाय. स्टोरी वाज सारकी गुजबम्स पाहिलाय तुमका सारखे. वाज नाईस नो? मेसेज आसलेली बरी आसलेली. भायर वयता तेंका लागून लायक आसलेलें. म्हाका हार्ट टचिंग आसलो. मोग करणारे आहाय तेंका दिवूय बी. सो स्टोरी डायरेक्टरान मालो लायक ताका मालो ना हांव एप्रिशिएट करता. तेणें इतली स्टोरी म्हणजे सारकें एक युथागे सारकें रियलिटी ऑन ग्रावंड लेवल कितून जाता तें सारकें तियात्रान दाखयलां. आनी हांव म्हणजे युथा लाय मागता हो तियात्र ताणें चोवंक येवंक. कित्याक अमेरिका म्हणटा सगळे वर्ग सारकें लागता म्हणटा बट तेणें सारकें दाखयलां रियलिटी कितको जातली खरें तें कितून त्रास पडयलें. सो हांव एक युथा लाय मागता हो तियात्र पळोवपाक. आनी तुमी सगळे एक्टरांनी ऑल डीड अ ग्रेट जॉब. अमेझींग स्टाफ. ऑल द सॉंग्स एंड कॉमेडी सारकें डिसंट. पॉलिटिकल कांय ना. सो युथा आमचे फॅमिली देखून तें केली आय आनी तियात्र चोय. तर येवंक आनी पळोवंक विसरो नाकात आमचो तियात्र लास्ट किस. एक दीस आमी आसतली आल्तारा मुखार रावतली जावन जुरा तो दीस केन्ना येतलो काय.